आमगेल समाजाचे कित लोक हांगयला आज हांगयले नसत इतलो लोक हे इतले लोकांत तू 80% फर्स्ट टाइम मोठ जान 20 वर्ष जाली आम्ही हरिद्वारा निमगत ना आंगेला निमगुच असा तू शुरुवेम रे वय हरिद्वारा निमगू काना खायची आपण तरी 20 पण येईल नसतानी 25 पण येईल नसतानी लांगायनी काशी निमगा बस तशीच आमगेल मूल मोठ होतं बाई आज काशी मेरा रे हरिद्वार प्रयाग यानी नहीं प्रयाग नहीं शुरुआत है असो आम्ही सांगून गेले नी इतलेच आमका आम्ही एमच्या कसल्या अंगा तावळ सांगीने बोमच्या ना हरिद्वारा बोमच्या असं पा हरिद्वार आयमचे जी त्या गमन वेद व्याधा पाय पडताय की ना की आमका गोत ना बोमच्या वतात कितलकी लोक आम पळे ने नसा मी रूम करता ती सौकर्यच नव्हे इथे जेवण खाणं मग सांगच्यानं जे आमगेले मठा रीती असत तेंदुकून आम्ही करतात स्वाम्यानी स्वाम्यानी केलं ते उद्देश आरिवा येता ती राबता ती स्ट्रेट अन्नपूर्णा वतात तशी वतात सांगून आज आम्ही बेजारान सांगचे वाईट अर्थ करच्या नज देवा पाय पडताय की ना की वेदव्यासाक गेल्या वर्षी एक खबर झाली देवाल प्रतिष्ठे वर्धन थी पळय लरच्या बरो येतात देवाल देईन येतात 300-400 लोक देवाल आणि प्रतिवर्ष चढता विना ऊन जायना ते तशी पण येताय म्हणून संतोषी पमता ती ना म्हणून नाही वेळ जाता साधारण एक 3 घंटे जाता पूरा जान हंग ते दुस मस्त काम असता अभिषेकू येन तेन पुरा असता ते दुसरी तिच्या लवकी झालं 1 घंटे भितर आम गेले पूज जान भिक्षा जाण मी कुठं आहे बोमच्या गेले पुरा बोमच्या गेले वेळ जाता शिरकल पुरा और तू तुम्ही करा आम्ही करणार ती आता ती खबर मागून घेता नुकून सांगेन आम्ही येता ती बोमच्या वच बोमच्या नाक म्हणून मी सांगता बोमच्या वचू का मनाक आह्लादींचे देवा नित्या दिल्या हे बहुचेत्र जगत बहुताकरणात परशक्तिरनंद गुण परमहा म्हण बोमच्या तेच उद्देश वे बोमच्या वचू का इच म्हणून सांगता ती पळोवंक का मागीर देवानी सृष्टी केल्या कोणा खातीर आमकां पळोवच्या खातीर दिल्या काव्यानी वर्णन करता ती कसल्याक पुराण वर्णन करता ते की देशा विषयी पळया हिमालय पळया तें पळया हें पळया ते दोळ्या दिल्या देवान पळोवच्या खातीर दिल्या ना ते पळोवचें न्हय तर तूं दैवीक पण पळोवंक का म्हूण देवू सांगता मध्वाचार्य तावेल सार्थक नाक्क म्हूण सांगना ती तेच वे आज हरिद्वाराक इत्या आमकां बोमच्या वच्या मस्त ते कड मुसोरी असकई कसनच म्हणून काय कळणार मुसोरीन तू स्पष्ट सांगता ती काय ना थंय ताज्या पशी यमुना ब्रिड्ज म्हणून यमुना पूल म्हणून चिकी मुखार गेले चंदस हिमालय मुसोरीन तू मार्केट गेले अंत इथे अजय आम्ही जमकला ती अशी जमक कसन रंगा आमी कसले धावन येता ती कसं ना आमंगा आम्ही मुखार चमकले वचार आमकां चमकली मागीर कळ्ळें स्वामी चमकलेलो खंय बातय यमुना पूल बारी चंदस 2 यमुनेन मेळटा ती यमुना डायवर्जाक 2 थंय नुकून एक 20-25 आनी मुखार वचचें ना हिमालय पळोवंक मुखार चंद ते नाजलांनी खंयची आसा ती बोमच्या वचे एक राशी जाग आसा ती देवभूमी ती पळया केदार पुरा बद्री
आम्ही अहंकारान वतानी इथे ते पिलिग्रिमेज टुरिस्ट एक पण पिलिग्रिमेज टुरिस्ट देवान दाखवे ना एक 4 वर्ष पुढे भावना होडी विश्वास होडू ताका खादा केमचे तशी नाही आम्ही सांगितलं बमच्या वतात अंगल्यार कसन बमच्या अस काय नान वंगा हांगा जाल्यार आसपास कितल्यांक दुगुने 50 किलोमीटर गेल्यार गंग बेळता दुर्वाल जन्मस्थळ अस वाल्मिकी आश्रम अस वाल्मिकी रामायण बरें नांग दुगुनू लागी पराशराल जागो अस कितुकी अस दैविकपण मार्केट ना आता हरिद्वाराक साम्याना शुरवेग लेकिन उत्तराखंड करचे आनीक भारी चांग जाता न्हय पळयल्यार आशिल्ल्यान वायट कोण दवरने म्हळ्यार मार्केट कोण दवरने आतां परचेस आतां वता ती गंगा आरती कसन की परचेस करूं वचे पुरा कंबळ्यो पुरा हाडचे तर पळया आमगे जनान हरिद्वार आयल्यार उण्यान उणें परचेस करचे आसा कंबळ्यो कळ्ळें गांवांत तूं तुमी गेल्यार करता न्ही आमकां आयकता तसं आतां हरिद्वारा गेल्यार परचेस करूं वच म्हणून तसं आमकां सांगता ती ते कोण अंगडीचे आसा ताणें सांगिल्लें हरिद्वारांत का मठांत व्यासाश्रमांत चांग फंक्शन आमकां खंय ताका कुशी खंय पा आमगेले एक जनाल सांगितलं आमगेले मठा कमिटीच्या कुशी काय म्हळ्यार तो कितलो स्टॉक हाडा व्हरता खंय ते स्टॉक पुरा खाली खंय पा मिनट भितर तितूल व्यारू गांवांत तूं ती कंबळ आसा एक दीस वापरताय की ना की आमकां ना एकल्यान निमगीन खंय बा पेरी पेरी अजे बळे तशें क्या बळे खंयचे सांगले 75 वर्सां आसरा ही आतां तशें क्या कसलें म्हूण आमगे गांवांक कांय उपयोग ना ही कंबळी ही कंबळ दाड दाड कंबळ न्हय ही घाल्ल्यार ही मऊ जाता काही करच्यो खाता ओरिजिनली आमकां आयकत ना 5 रुपया विकचें सामान आमकां पडल्यार 50 रुपया करता ती आमी घेता ती असो आमी सांगिल्लें विशयांत ते पुरा आसा हांगा कसो ना टायम पास करूं काय ना आमकां दिसता की देवान होडी केल्या हांगा येयल्यार खंय भायर वचचें तशें नाका दैवीकपण करो तागे जन्मक्षेत्र न्हय